बलिदा भेटूया, देखून मोरये संगी आम्ही सगळ्या. देवा करता बलिदा भेटूया, संतोषाच्या आयच्या दिसा, मोरयेच्या पेस्ता दिसा, बापा पुता पवित्रत्म्यात भक्तीन वंदिया. फुलपळयत्या इतिहासा चरणदासीच्या जीवन, विचित्रत्या केल्या देवा आम्ही हसिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. भोवन आनी भयणीनो, आपुरबाईचे प्रवेश गीत आमी गायले. संतोषाच्या आईचे दिसा खंडी जावन संतोष आमकां आसा, कित्याक देवान आमकां आनी एका वर्साक हाडून पावयला शाबीत आनी सोबीत रितीन. आनी मोरयेच्या फेस्ता दिसा, ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा आमी मोरी देवाची माता हें फेस्त आचरण करता. ह्या सगळ्या वर्सांत कशें एक भुरगें आवयचो पालो धरून चलता गे, तशें मोरयेचो सांगात धरून आमी चलचे म्हणून पवित्र सभा वर्साच्या पयल्या दिसाच मोरयेचें फेस्त आमकां दिता. तर आमी भियेचे म्हण ना ह्या नव्या वर्सान, कित्याक मोरी आमकां आदार दिता. जेजू आमकां ताच्या कृपेन भरता आनी खंडी जावन जें कितें आमचें तें ह्या नव्या वर्सा बरें काम देवान सुरू केलां तोच फंताक पावयता. आनी आमी भागी ह्या नव्या वर्साचो पयलो दीस बाळका जेजूच्या ह्या पुन शेतांत सांगाता मेळ्ळ्या देवाक अर्गां दिवंक आनी ताची बेसांवां जोडूंक. तर आतां तोच जेजू ह्या पवित्र येवकरिस्तान आमकां भेटता ताच्या उतरा प्रमाणे आनी ताच्या येवकरिस्तान. तर ताका आमी भेटच्याक आमची मनां आमची काळजां नितळ करया आनी ताका आयकूंक आनी ताका सिवूंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो उसगुण्या उसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. तुझ्या
गावापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाची शेळी, तू संसाराची पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमची मागणी मानून घे. तिच्या पवित्रज्ञा सांगातील देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. जे कोणी या मिसाक ते दिल्ली आसात त्या ते बसोत संगतच आमच्या जण एकल्याच्या ते बसोत आम्ही मागे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुवें बागेवंत अंकवार मुरयेचे अंकवार फोंड फळादीक करून मनशा कुळाक सासनाच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिवीत सोरसनार आमचे मोदे आयलो, तर तिचे माये मोगाचे विनवणेन हर एका मनशाक जेजू आनी तसो संतोष मेळो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणां जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोयचेक म्हणले, आरोनाकडे आनी ताच्या पुताकडे उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोव आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उदक. कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. तू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. तुझ्या परसळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकू. संसारार तुझी खुशी करली सार. सर्व राष्ट्रां तुझी सुडवण वळखून घे. सातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. देवा सर्व जनांगा तुका वाकणू. सर्व राष्ट्रां तुझी स्तुती करू. तू तांची रासवडकी न्याय नीती परमाने करता.
माणसाच्या लोकांक शाबितायेन सलयता. साधु कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. सर परसा तुका वाकनू सर्वीस पोरा परसा तुका वाकनू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दी आनी सगळी प्रितून ताच्या पांयांक पडूं. साधु कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. साधु कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. दुसरें वाचप. देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो, तो एका स्त्रियेक जल्मालो. सा पावलून गलातकाराक बरयल्या पत्रांतलें. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेच्यान तो जल्मालो आनी नियमशास्त्राकाल आशिल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत. आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. Hallelujah, 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 hallelujah. आदी मोगा परत्यान परत्यान आनी सभार तरांनी प्रवाद्या मुखार देव आमच्या पुर्वज लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. गोवळ्यांनी धांवाधांवी वचून मोरयेक झुजेक आनी कवणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखले. बाळकाक पळयतच ताचे विशयेंत देवदूतान सांगिल्लें सक्कड तांकां समजलें. आनी गोवळी सांगताले तें आयकल्लीं सक्कडां अजाप. कमान कोण प्रासले ह्या वांजलान?
मोरी जुजे जेजूक सोडा मागीर गोवळी व्हेरी गुड गोवळ्या विशयन आयकूंक मेळ्ळें न्ही सगळ्या वांजेलांत गोवळ्या विशयंत आमकां चड आयकूंक मेळ्ळां आनी त्या देखून आयचो शर्माव मोरयेचें फेस्त जाल्यार ह्या गोवळ्या विशयंत आमच्या क्रिस्मसाच्या गोट्यान पळयलें जाल्यार गोवळी मस्त कडेन आसात न्ही थंय 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 आसात आनी आमच्या ह्या पुण शेतांत एक गोवळी आसात खंय आसात त्या श्रायनांत ती गोवळी आसात खंय आसात ओ त्या जनेलार आसात त्या कोणशार एक जनेल आसा पळया त्या जनेलार गोवळी आसात म्हळ्यार ह्या जनेलांनी ह्या पुण शेतांत 8 जनेलां आसात व्हडलीं जनेलां ह्या 8 जनेलांनी जेजू जल्मच्या पयलें आनी जेजू जल्मल्या उपरांत कितें घडलां तें सांगलां ओ त्या जनेलाक तुमकां देळटा जाल्यार पळया थंयसर मोरी जेजूक घेवन जुजे सांगता इजिप्ताक पलायन करचें घडीत ओ ह्या कोणशार तुमी पळयलें जाल्यार थंयसर खाना शारांत जेजून उदक आसचें वायन करचें आनी ताचे नेक्स्ट जनेल तुमी पळयलें जाल्यार थंयसर जेजू शास्त्र सांगता भुरगो आसतना देवळांत चर्चा करचें घडीत तुमी भायर वयताना पळया उरलीं कलिंपरां जनेलां आसात म्हूण सो गोवळ्यांचे जनेली थंयसर आसात आसूं दी आतां ह्या गोवळ्या विशयंत मोठ्यान एक 3 संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया आनी हे नवें वर्स आमी सुरू करतना हे गोवळे ह्या नव्या वर्साक कितें आमकां शिकयतात तें आमच्या आईच्या नियाळाचो केंद्र विशय आतां पळया हे गोवळी सादे मनीस सिंपल मनीस जाल्यार ते जावंक पावतात पयले सुवार्ता परगट केल्ले मनीस इंग्लिशान सांगचें जाल्यार द फर्स्ट इवँजलायझर्स सट्टाव जावन आमी म्हणचें आसा बायबल बरयल्ल्यांक मातेव मार्क लूक आनी जुवांव हांकां सुवार्थेकार म्हणचें म्हळ्यार तांणी सुवार्ता बरयली आनी परगट केली ऑफकोर्स धर्मदुती आसात पूण हांगासर आमी घेतलें जाल्यार हे सादे मनीस पळया गोवळे धांवाधांवी गेले बहुशा ते दिसाचे मस्त काम करून थकल्ले गोवळी आमकां तें काम करून गोत्तू ना पूण आमी तें चित्रां वयत आनी राती ते शेळयांक पुरो ओट्टू करून राती न्हिदल्ले कोणना आनी ह्या वेळार तांकां खबर आयकता बुडवो सांगता की अळे अशें अशें जालां म्हूण जेजू जल्मला आतां ह्या गोवळ्यांक सांगेत आसलें जर ते नाईट शिफ्ट काम करताले जाल्यार काम जावं दी मागीर वेता जर ते दिसाचें काम करून राती न्हिदले जाल्यार म्हजी न्हीद जावं दी सकाळीं उठोन वेता आतां नाका मागीर वेता आज नाका फाल्यां वेता सांगलें गे तांणी लूक कितें म्हणटा धांवाधांवी गेले खबर आयकल्ले तक्षण ते उठले आनी गेले तर नवें वर्स सुरू करतना मगाळ भोवन आनी भयणीनो गोवळी आमकां कितें सांगूंक आशेतात आमी देवाक भेटचे खातीर देवाक आमचें जिवीत समर्पीत रितीन जिवोवचे खातीर आमची धांवणी धांवाधांवी धांवचेच आसली जायचे पण आमच्या जिवितांत जायते प्रायोरिटीज आसात आतां नवें वर्स सुरू करतना खंडीत जावन तुमी थोडे निश्चय केल्यात आसतले म्हाका तें करीचे म्हाका हें करीचे म्हाका तें हाडिचे हें हाडिचे तें जोडिचे थंय वचोचे हांगा वचोचे हें गरजेचें न्ही म्हूण हांव सांगना आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या कामाक लागून आमच्या आमच्या अभ्यासाक लागून आमच्या आमच्या वेव्हाराक लागून हर एकल्याक एक ना एक प्रायोरिटी आसा आनी ती आमी ह्या वर्सा संपयतल्या म्हणून आमी रेजोल्युशन केल्लें आसा पूण आज हे गोवळी आमकां म्हणटात की ह्या सकड प्रायोरिटीच्या पयलें ह्या सकड रेजोल्युशनाच्या पयलें जागो दिया तुमी जेजूक वा देवाक गोवळ्यांक जायते दुसरे प्रायोरिटी आसले जाल्यार ते सकड कोणशाक दवरून
तांचे फर्स्ट प्रायोरिटी जावंक पावता जेजूक भेटचें. आनी त्या देखून लेट केल्यार जायना, मागीर गेल्यार जायना, फाल्यां गेल्यार जायना म्हणून ते उठा उठी धांवतात. अशिकपी कांय डिग्री नातरले मनीस कितल्या अपुरबायेचें एक लिसांव आमकां दितात पळया. पावलो रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत सिंजीच्या बुधवारा दीस आमी तें वाचता आनी तो म्हणटा, हो जावन आसा ऐन काळ. आमी थोडे फावटी म्हणचे आसा फाल्यां करया, परवांचो दीस बरो, मागीरची वरां बरी म्हण. पूण सांपावलो म्हणटा, हो जावन आसा ऐन काळ. दीस इज द फेवरेबल टायम. आमच्या देवाक आयचो दीस बरो, फाल्यांचो दीस बरो, ही घडी बरी, ती घडी पाड म्हणून ना. देवान रचल्लीं 24 वरांय बरींच आनी आमी देवाक भेटोवंक बरें करच्याक वेळ घडी बोळमे पळयचे म्हणना. हर घडी बरीच आनी केन्ना देव आमचे अंतस्कन कांतयता तक्षण आमी ह्या गवळ्या भशेन बरें करूंक दावादावी वचोंक जाय. बक्षी म्हणटाना फाल्यां बक्षिता म्हूण सांगूंक जायना. बरें करूंक म्हणटाना आमी निबां दिवंक जायना. इल्लें मागणी कर म्हणटाना मागीर मागता म्हूण सांगूंक जायना. गवळ्या भशेन देवाक आमच्या जिवितांत सोदचे खातीर, देवाच्या सांगातपणान वाडचे खातीर पयली प्रायोरिटी आमी दिवंक जाय ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा. दुसरी विशय पळया, ह्या गवळ्या विशयांत सांगलेलें आसा. ते आयले उपरांतले सेकंड सेंटेन्स पळया. बाळकाक पळयतच ताचे विशयंत देवदूतान सांगिल्लें सकट तांकां समजलें. आतां आयका. आनी गवळी सांगतालें तें आयकल्लें सकडां आजाप पावलीं. सो ते गवळी आयले, तांणी जें कितें देवदूतान सांगलें त्याच प्रमाणे हांगासर खावणेन पळयलें आनी आतां ते फाटीं सरले. आनी फाटीं सरतना लूक म्हणटा, गवळी सांगतालें तें आयकल्लीं सकडां आजाप पावलीं. हांवें म्हळें हे मनीस सिंपल ऑर्डिनरी मनीस. सेमिनरीक वचोवना, तांकां वोर्द मेळोवना, बायबल तांणी वाचोवना, पूण जें कितें तांणी पळयलां तें तांणी सांगलें आनी तें आयकतना आयकल्ल्यांक आजाप भोगलें. अरे येदें व्हड आजाप घडलां गे, असली एक संगत आसा गे. जर आयकल्ल्यांनी आजाप पावोजे जाल्यार मगाळ भोवन न्ही पडिनो त्या गवळ्यांनी खंयच्या मापान सांगलां आसतलें. पळय हांव आतां हांगा शर्मांव दिते आसा. म्हाका शर्मांव बोरींग जावनी दिवयेच, बरें बोब मारन तुमकां जागे रावचे बरी करनी दिवयेत. आनी जर हांवें तुमकां इफेक्टीव जावन दिलो जाल्यार खंडी जावन तुमी म्हणटल्यात आज पाद्राबाचो शर्मांव बरो आसलो म्हूण. पूण कांय थाराय करनासतना 4 सेंटेन्सांनी हांव हो शर्मांव मूख दिता जाल्यार आज पाद्राबाचो शर्मांव बारी डल आसतलो म्हूण तुमी सांगतात. तातूंत कांय वायट ना. तर ह्या गवळ्यांनी सांगलें आयकून आजाप पावोजे जाल्यार मगाळ भोवन न्ही पडिनो त्या गवळ्यांनी कितल्या मापान दामून सांगलां आसतलें. तर तांकां ही जाणवाय खंय आयली मगाळ भोवन न्ही पडिनो. जेजूक पळयतच तांणी जोडलेलो तो संतोसो, तांकां जाल्लो तो अनुभव तांणी तांचे इटल्याक पोटली बांदून दवरूंक ना. बागार खंयसर ते गेले वाटे वाटेनी तांणी सांगलें. त्याच दिसा तांणी सांगूंक ना आसूंक पुरो, कित्याक उरले सकट न्हिदल्यात आसतले वा तांणी न्हिदल्ल्यांकी उठोवन सांगलां आसतलें. पूण जें कितें तांणी पळयलें, जें कितें तांणी अनुभव केलें तांणी तांचे इटल्याक बांदूंक दवरूंक ना. पळया आनी एक लिसांव हे आमकां गवळी अपुरबायेन सांगते आसात. आतां क्रिसमस जावन आजी कितले दीस जाले? 8 दीस जाले न्ही, परती 8 दीस जाले. पोर ब्रेस्तारा आमी क्रिसमसाचें केल्लें. आतां आमकां आमी सवाल विचारया. गवळ्यांनी तें पयलें क्रिसमस पळयलें आनी त्या पयल्या क्रिसमसा विशयंत सांगलें
आणि तांणी सांगिल्लें ऐकल्लें अजाप पावले. हांवें न्ही तुवें क्रिसमस आचरण करून 8 दीस जाले. ह्या 8 दिसांनी कितल्या जाणांक आमी क्रिसमसा विशयी सांगलां. जर आमी सांगूं ना जाल्यार प्रॉब्लेम खंय आसा. क्रिसमसांत आसा गे वा म्हजे थंय आसा. पवित्र पुस्तकांत खंयचेय एक घडीत पळया, कोण जेजूक मेळोंक आयलो, कोण जेजूचो नीज अनुभव जोडलो, तो वोगेच रावलो ना. ताचें जिवीत बदललेलें आसा. ताणें ताचो अनुभव हेरांक सांगलेलो आसा आनी तांणी क्रिस्त थंय येवंक ते एक वाट जाल्ले आसात. खंयचेय घडीत तुमी घेया. जर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो क्रिस्ता विशयींत आमी ह्या 8 दिसांनी कोणाकय सांगूंक ना जाल्यार आमकां क्रिस्ताचो अनुभव जावंक ना. हे 100% सत. जर क्रिस्ताचो अनुभव जाल्या जाल्यार आमी खंडीत जावन वगेच बसना. त्या बदलाक मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी खंयसर बरो कुसवार मेळटा, खंयसर वस्तू उण्याक मेळटा, खंयसर क्रिसमसाचें डेकोरेशन बरें मेळटा, हाचे विशयी सांगलेलें ना. ह्या दिसांनी इतली प्रोग्राम आसले आनी थंय गेल्ल्या वेळार आमचें उलोवणें खंयच्या विशयी जावन आसलें. तिसऱ्या मनशा विशयी सोडा, गांवार वचून क्रिस्ता विशयी सांगचें म्हणना. आमच्याच घरा बसून आमी गजाली करता आसतना क्रिसमसा दीस जावं पुरो वा मुखल्या ह्या 8 दिसांनी जावं पुरो आमी एका दिसा म्हणी एका वेळा पुणी क्रिसमस म्हाका ह्या फावटी कशें जालें, क्रिसमसाच्या संदर्भार आनी त्या उपरांत हांवें क्रिस्ता थंय कसलो अनुभव जडला, आमी एकल्यांनी म्हणी एक घडी म्हणी ह्या विशयी उलयलेलें आसा. भोवन आनी भयणीनो आमी अशें उलयना जाल्यार आमी एकामेका थंय आमचो भावार्थ वांटून घेवचो केदाळा. आमच्या ल्हान भुरग्यां थंय असलें एक आमच्या भावार्थाची देख आमी घालिना जाल्यार तांणी शिकचें केदाळा. आमच्या घरा भितर आमचो आत्मीक अनुभव आमकां वांटून घेवंक आळसाय तर आमकां धैर्य पावना जाल्यार आमी तिसऱ्या मनशा थंय भायर वचून जेजूक परगटचें केदाळा. आनी कशें आमकां थंय धैर्य कशें येता. क्रिस्ताचो अनुभव वांटून घेवचे जाल्यार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आमकां बायबल गोत्ता आसचें म्हणना, आमी सेमिनरीक वचचें म्हणना, आमकां बरी कोंकणी येवचें म्हणना. जे कितें म्हजो पर्सनल अनुभव वांटून घेवचो. आमी उरल्यो सकट संगती उलयचे जाल्यार त्या विशयी आमी डिग्री जोडूनच उलोवचें गी, बरी भास कळीत आसुनूच उलोवचें गी. तर उरल्या सकट संगती विशयी आमकां उलोवंक जाता जाल्यार जेजू विशयी उलोवंक कित्याक जायना. प्रॉब्लेम खंय आसा. तिसरें आनी निमाणें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आनी एक आपुरबाई ह्या गवळ्या विशयी सांगलेलें आसा पळया. शेकी गवळी आपणे ऐकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. चित दिवन ऐका, आनी एक पटी वाचता पळया. गवळी आपणे ऐकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. कशें फाटीं गेले सांगा, कशें फाटीं गेले. देवाची महिमा गायत स्तुती गायत. हांव चिंता ते कॅरल्स गावन गेले कोण ना. आमी कॅरल्स गावन घरा घरा गेल्ले हांव नेंगी. तशेंच कॅरल्स तांकां आयिल्ल्या भशेन तांच्याच उतरांनी आमी थोडे फावटी नातानांगी वा संतोसान आसतनागी आमचेच विशयी थोडे गाणां गायता हांव नेंगी. तांची उतरां जाय जे म्हण आमचेटल्याक म्हणा करनासता हांव. ते एक अपुरबायेचें कंतार. तशेंच हे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून कंतारां गावून सुगेले कोण ना. पूण
खंतारां गावून वचोचें जाल्यार तांकां कांय जेजून पोटली दिली गी पयशांची तैली म्हणी दिल्ली गी कित्याक ते दुबळे तांचें घर खंय मार्गाचें मूळ मार्गाची देग गी वा रुखाचें मूळ गी वा बस स्टँड गी पूण आतां जेजून कांय तांकां नव्या घराची चावी दिली ना तेंच काम तांणी करूंक आसा तेच सुवातेक तांणी वचोंक आसा तेच पिनकर वस्तूर तांणी न्हेसूंक आसा आनी सदांचें काम तांणी करूंक आसा जाल्यार मगाळ भोवन निबडिनो बायल्यान खंयचीच परिस्थिती तांची बदलूंक ना तेंच काम तेंच जबाबदारी तांणी पाळूंक आसा सकड तेंच जाल्यार ते देवाची स्तुती गायत फाटीं गेले आज वर्साचो पयलो दीस काल राती 11 वरार तावन आज आईच्या त्या फांत्याच्या 12 वरार जाताना वा आतां उजवाडतानाच म्हणया कांय तरी नवें घडलेलें आसाय नव्या वर्सान तुमचे कडेन विचारते आसा ह्या नव्या वर्सान कांय तरी नवें घडलेलें आसाय काल आसली पिडा आज मायाक जाली काल आसलो मनस्ताप आज बदलोले ना न्ही काल असलें काम आज कांय नवें काम मेळ्ळें काल असलो गालटो आज उलोवन राजी जाले हांवें पळय नव्या वर्सांत कांय नवें ना नव्या वर्सांत कांय नवें ना नवें वर्स म्हणजे मात्र सक्कडी पोरनेन्स तर नव्या वर्सांत कितें नवें येता आमच्या पयल्या घरांनी पळया कॅलेंडर आसा आनी किळो आसा सिंपल एग्जाम्पल हर एक वर्स आमी कितें करता कॅलेंडर वर न्हू बदलिता किळो तोच पोरनो माती केल्लो किळोच तशेंच नव्या वर्सा कांय नवें येना तर नवें येवचें खंय आमच्या मनोभावान आमच्या चिंतपान आमी पळोवच्या रितींत जर आमी कांय तरी नवेंपण हाडलें जाल्यार तें नवें वर्स नवें जाता सोड न्हू ना जाल्यार सक्कडी पोरनेन्स पळया ह्या गवळ्यांनी केल्लें तितलेंच तांचे कांय बदलूं ना सक्कड पोरनेन्स पूण आतां जेजूक भेटल्या वरवीं मोगाळ भोवन निबडिनो तांचे थंय इतलो संतोश आसलो की तांकां जिविताक एक नवी दिशा मेळ्ळी की परिस्थिती कशी आसूं कसलीय दुबळीकाय आसूं कसलेय कश्ट आसूं कसलीय सोलवणी आसूं पूण आतां जेजूक आमी भेटल्या देखून जेजू आमचे सांगत आसा देखून आमी पोरणे मनीस न्हय आमी नवे मनीस हो निचेव मोगाळ भोवन निबडिनो हे गवळी आमकां दाखयतात तर 3 लिसांवां ह्या नव्या वर्साक ह्या गवळ्यांतान आमी शिकचीं एक जावन आसा जेजूक भेटच्याक जेजून केल्ले बरें करच्याक आमची पावलां दावी आमी काडूंक जाय नाका गी मेल्ले बरी न्हय जीवनातले बरी न्हय मेल्ल्या मड्या बरी न्हय बगाळ आमच्या काळजान उरुबेसो उजो पेटोवंक जाय बरें करच्याक जेजूक सोदच्याक दुसऱ्यान जेजू विशयेन आमी सांगूंक लजेवचें न्हय जेजू विशयेन सांगचें म्हळ्यार भायर खंय न्हय पयलें आमच्याच घरा सुरू करया तिसऱ्यान मुगाळ भोवन निबडिनो परिस्थिती कितलीय पाड आसूं जेजू म्हजे सुवें आसा म्हणच्या त्या बरवशान आमी जियोया खंडी जावन ह्या नव्या वर्साचे दीस हर एक दीस नवे जावनूच येतले सोड न्हू आमी पोरणी मनशां जावन उरचें ना आमेन उबी रावया आमचो बोवार्थ त्रिएक देवातें उक्त्यान पासारया सतमंतान देवाक सर पदवेदार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र वरवीं कृपे सुमोलो अवकार मर्यादान सल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कसुसले ताका कुटसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सुटलो सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिवेनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन जे कितें ह्या नव्या वर्साक आमी केल्ली योजना आसात ती सक्कड जेजूच्या पांया म्हळ्यार अर्पिया
आणि त्याचे आशीर्वाद तांचेर आमी मागून घेवया. बापा, आमच्या बापसाहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणीक राख. ताणें मरये माया परी तुजी खुशी जाणा जावन निस्वार्थीपणी तुजो फाटलाव करूं जायते प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजांतल्या सोर मुखेल्यांनी तशेंच सोर परजांक तुका समर्पिता. हे नवे वर्स आराम जाताना सर्वांनी स्वार्थ, राग, मसर सोडणं हे सामाजिक बेसांव जावन घेवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे परिसर आमची जबाबदारी म्हणलें समजून हे परिसर पवित्रपणे सांबाळूंक आणि परिसराचे रक्षण करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशीर्वाद वतो. आमी आमच्या कुटुंबाक फावो तो वेळ दिवन सर्व संगता माया मोगान एकामेका बोगसून एकवटान जीव कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. समेत युवा जणांनी आपल्या जिबितान खरो शेवट जाणा जावन त्या प्रकार जीवंक जायते दृढ मन दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकारींतल्या मेजा बोवरी हजर असल्या सर्वांनी मरये मायेचे आदर्श घेवन जेजूचो कर्यान फाटलांक करूंक जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या कास्केते पासून आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार दवरलेली ही मागणी तूं दयेन मानून घे आनी आमकां कितें गरजेचें आसा तें तूं आमकां फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. स्वीकार तू कर मोकार बापा, आमच्या वांगडासून. स्वीकार तू कर दयाळ बापा, आमच्या काळजासून. सोबी सुंदर प्रकृती रचल्याय, तुला पोळांनी आकाशो बोलाय, कानीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय. सूर्योसने केत्रांनी आकाशो बोलाय, कानीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय. भोवन आनी भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपुदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा, आमच्या सरपुदवेदार बापा, बरें तें सगळें तें सुरू करताय आनी तुमचो तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवान देव मातेची दाबाजीक परब आमी संतोशान संभ्रमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तुमचो शेवटाक पावय म्हूण मागता तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपुदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कडे आणि सर्व ते आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले नित्य अंकवारी मोरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता.
पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय कोणाक दिंबी घालूंक जायना दय करून बसा. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजार तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सुसंगेच्या आदी ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सुगूत परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक आम्ही उद्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा पीठ पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भोव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पडोवंक फोव कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माये संगती भाग्यवन झुजे ती सोपोती भाग्यवन धर्मदता आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणां सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयल्ले मागणे सांगाता भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाड. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवाड. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातक्यांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि एक वटान सांभाळ तू जेताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेचे शांती सदांकाल तुमचे सोवे असो तुमचे सोबे आसो. एकमेकाक शांती दियात. देवाची शिडये संसाराचे संसाराचे पाप कटकेले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप कटकेले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप कटकेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागे. सुम्या तेंचे भितरेंचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
त्या गवळ्यांनी जेजूक प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगेवून सदां अंकवार मोरये तुझ्या पुताची आवय आणि पवित्र सभेची माता म्हणून आम्ही पासारता आणि या तिचे परबे दिसा तुका दिन वसूंक सर्गीच्या जेवणान संतोषान आम्ही वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सस्नेक जिविताक उपकार शेंकर हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तकले बगावन वर्साच्या सुरवेक देवाचो विशेष आशीर्वाद मागून घेयात. देव सगळ्या देण्यांची जळ आमकां आपले कृपेन भरपूर आशीर्वाद देव आणि या सगळ्या वर्सां सर वाईटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळू. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करू, तुमचो बरोवसो सुदारू आणि शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोसणेकायेन वाडलेल्या प्रितीमोगान पेटो. तोच देव तुमची कामां आणि सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलो, तुमच्या मागण्यांक सदां कान देव आणि सस्नाच्या जिविताक तुमकां पावो. आणि सर पदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्रत्मेचो आशीर्वाद तुमचेर देवा आणि तुमचे सुवें सदां सासो. वसून या क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक हांगासर आसचे आमी करमेलीत बरें देवाच्या कृपेन भरलेलें नवें वर्स मागता. विश यू ऑल अ हॅपी न्यू इयर. फाटल्या वर्सा तुमी आमकां दिल्ल्या संगातपणा खातीर, बऱ्या मना खातीर, तुमच्या सेवे खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटना तुज बाळूक जेजू ह्या वर्साय तुमकां राखून दी, सांबाळून दी, हें आमचें मागणें. सगळ्या वर्सांत ह्या पुनशेतांत जावचो व्हडलो दाबाचो म्हळ्यार बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्त. ते आमी जानेराच्या 14 आनी 15 तारखेर संभ्रमता. फेस्ताच्या विशयांत आतांच हांव उलयना, कित्याक मुगल्या दिसांनी उलोवयेत, चड वेळ जाता देखून. पूण फेस्ता विशयांत आमी प्रिंट केल्लीं पॅम्पलेट आसात ती तुमी व्हरची. हेणे तेणे उडयनाकात, ती तुमी जोगासनेन सांबाळची, कित्याक तातूंत फेस्ता विशयेन जावं दी, नोवेना विशयेन जावं दी, सगळो विवर आसा. खंयच्या दिसा खंयचे नोवेन, कसलो विशय, कोणा खातीर मागोवंक, सकट तातूंत थंयसर छापलां. नोवेना येवच्या सोमारातावन सुरू जातात. येवच्या सोमारातावन नोवेना. आनी नोवेनाच्या दिसांनी ब्रेस्तारा भशेन मिसां आसात. 9 मिसां हांगासर आसात. 10:30 वरांचे मीस जाल्ले उपरांत आराधन आसा आनी जेवण आसा. सांजेर 6 वरांचे मीस जाल्ल्या उपरांत बाळका जेजूची इमास घेवन आमी ह्या पुनशेताच्या वाठारांत एक पुरशांव काडटा आनी ह्या वेळार बाळका जेजूचो तेर्स आमी मागता. तुमी सकाळींच्या मिसाक आयल्यार परतून सांजेर ह्या तेर्सा खातीर हांगासर सांगाता मेळयेत. सुमार 7:15 आयतल्याक हो तेर्स सुरू जाता, पुरशांव सुरू जाता. 7:45 अर्ध्या घंट्याने हो तेर्स आनी पुरशांव मुक्त जाता. तुमी त्या पुरशांवाक येवयेत. त्या देखून कन्नडा मीस सांजेर 7:45 आसतलें, 7:45 वरांक. उरली मिसां हरशेचे बरीच आसात. हो जेंचो पुरशांव आमी पोरवां, फाल्यांनी पोरवां काडटा. सांजेर 4:30 वरार कोरडेल फिरग्यो जेतावन हो पुरशांव सुरू जाता.
काकुळतीच्या मायेच्या ग्रट्ट्यात हांव हो पुरुष हांव सुरू जाता आनी हांगासर एका वरान तो पावता. त्या उपरांत आमी बावटो उबारन ह्या फेस्ताक अधिकृत रितीन चालन दितले हांव. भोव निबडीनो पळया, हर एका नोवेनाच्या वेळार जावं तुमी हांगा मागतना वा घरा मागतना तातूंत एक मागणें म्हणटा आमी. कितें तें? तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी आनी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत म्हूण. न्ही गे? आतां हें मागणें आमी म्हणून हात बांदून रावल्यार भक्त सगळ्यान विस्तारना. आमी आमचें काम करूंक आसा. खंयचेंय मागणें तें आमी मागून वगेत रावल्यार तें मागणें संपूर्ण घेयना. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं म्हणून आमी मागून हात बांदल्यार जाताय. आमी देवाची खुशी केल्यार मात्र देवाची खुशी ह्या संवसारान जारी जाता. तशेंच जेजूची भक्त आमी पासारूंक काम केलें जाल्यार मात्र ती सगळ्यान पासारता आनी सकट लोक येवन जेजूक मान करूंक जाता. आमी मागून वगेच हात बांदल्यार जायना. त्या देखून म्हाका भोव निबडीनो, वर्सांत एक दीस आमकां मेळचो आमच्या जेजूक आमच्या रस्त्यांनी पुरशांवार व्हरूंक आनी जेजूची वळख हेरांक दिवं. आनी तो दीस जावन आसा वोज्याच्या पुरशांवाचो दीस. त्या दिसांय 1 घंटो मात्र, सांजेच्या 4:30 तावन 5:30 वरार. त्या देखून कशें ब्रेस्ताराचें तुमी हांगासर धांवून येतात त्याच मापान तुमी पोरवांच्या वोज्याच्या पुरशांवाक येवंक जाय. आमच्या अक्रिस्तांव लोकांमध्ये जेजूक परगट रितीन मान करूंक हो एक अवकाश. वोज्याचो पुरशांव केवळ वोजें हाडूंक मात्र न्ही, सूख चिंती नाका. ऑफकोर्स आमकां वोजें जाय, कित्याक आमकां रांदून वाडूंक आसा, पूण त्या सांगता आनी चड करून म्हाका भोव निबडीनो शिस्तेन भक्तीन जेजूक आमी घेवन पुरशांव काडूं. त्या देखून हांव तुमचे लागीं परतून विनंती करता, कशें त्या गवळ्यांत उर्बा आसली, कशें त्या गवळ्यांनी फाटी वेताना जेजू विशीं सांगूनच गेले आनी उपरांत खंडी जावन पळयल्ले आयकल्ले जेजूक मान करूंक आयिल्ले कोण ना, तशेंच आमी आमच्या जेजूक हेरांक सांगया. त्या देखून शिस्तेन भक्तीन ह्या पुरशांवान भाग घेवया. तुमकां सगळ्यांक पोरवांच्या सोनवाराच्या वोज्याच्या पुरशांवाक मोगाचें वत्तायेचें आपोवणें दिता. आनी खंडी जावन तुमी वोजी हाडलीं जाल्यार आदार जाता. तुमचे थंय तुमचे बिझनेस आसा, तुमचे फॅमिली ग्रुप्स आसात वा फ्रेंड्साचे ग्रुप्स आसात, कजन्साचे म्हणून ग्रुप्स आसात, त्या ग्रुपान इल्लें डिस्कस करून कशें आमी वोजें व्हरयेत, कशें कालें करयेत म्हणून इल्लें डिस्कस करून वोजी हाडा. खंडी जावन जेजूच्या ह्या फेस्ताक आदार जाता. कित्याक म्हळ्यार हें फेस्त आमच्या बाळका जेजूचें सगळ्यांनी हाताक हात दिवन वावरूंक आसा. आनी आमकां वॉलंटियर्सांची गरज आसा. तुमची नांवां थंयसर भायर कावंटरार दिया. तुमकां आमी कितें करूंक आसा तें सांगतलें हांव. हांवें म्हळें नव्या वर्सांत सकट पोरनेन्स नवें म्हळ्यार कालें शर्मा एका काणान आयकून आनी एका काणान सोडलो गे म्हणून. नव्या वर्सा नवें कालें हळय कॅलेंडर मात्र. आमी बाळका जेजूचें कॅलेंडर 12 पेज कलर प्रिंट केलां आनी आदल्या वर्सा ह्या बाळका जेजूच्या पुणशेतान कितें सकट घडलां ताची फोटो हांगासर घाल्या. तुमी दुर्बीण दवरून सोदलें जाल्यार तुमची फोटोय मेळटली. आतां ह्या कॅलेंडराक आमी मोल दवरलां 100 रुपये. तुमकां फुंक्याक कॅलेंडरां मेळ्ळ्यात आसतलीं बँकांत वा शॉपान आनी पुरा, पूण हाका आमी 100 रुपये दवरलां कारण इतलेंच. पळया, ह्या वर्सा आमी कुर्साचो सांजो हांव आमचो खरमिलीत सांत त्या थंयसर ताच्या जनेलान ताचें पिंतूर आसा, ताका सांत म्हूण पासारन 300 वर्सां जातात. आनी ताका पवित्र सभेचो दोतोर डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हूण परगटून 100 वर्सां जातात. पळया, एका सांताक एकाच वर्सा 2 जुबलेवाचे बाग. 300 + 100 कितलें जालें? 400 जालें न्ही. सो ह्या वर्साक आमी 400 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवंक येवजण घालां. आदल्या वर्सा आमी सांगलें 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें म्हणून, पूण तुमी इतले उदार जाल्ल्यात की आमकां 280 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवंक आदार जाल्ले. पळया, तुमी पयशे आमकां दिले आनी आमी काडून हेरांक दिले. आनी ह्या कॅलेंडरा फाटल्यान 100 रुपये जे कितें तुमी दितात ते ह्या स्कॉलरशिपाक आदाराचे जातात. आनी पयशे तुमच्या मदल्याच थोड्या गरजेवंतांक पावल्यात. एका भुरग्याक आमी 10,000 रुपये दिल्ले आनी त्या देखून ह्या कॅलेंडर तुमी घेया, हेरांक दिया आनी ह्या मुखांतर ह्या बऱ्या कामाक तुमचो आदार दिया. नव्याच्या उरल्या दिसांनी उरल्यो गजाली आमी तुमकां कळीत करतले.
सो पयल्यान पयलें वोजेच्या पुरुषावाक तुमी येवचें आनी वोजेच्या पुरुषावा दीस सांजेर इंग्लीश मीस 5 वरार आसतलें. सोनवाराचे आयताराचे मीस 6 वरार न्ही 5 वरार आसतलें आनी आयतारा दीस हांगासर खंयचेच प्रोग्राम आसचे ना. सकाळी 7:30 वरार मीस सांजेर दियेसीसो एवकरिस्तेक पुरुषांव आसा देखून आमी सकाळी थंय वचोंक आसा. आतां आज मिसा उपरांत वांच्या उंड्याक आनी थंड पिवनाक हांव नांवां वाचतना तुमी मुखार येवचें. आखरेक येवचें न्ही, हांवें नांवां वाचलें बरीत मुखार येवन हांगासर रावा. मनाची वाद स्विकार करा. बर्टन सिक्वेरा आनी कुटाम दामस कट्टेतावनु, अरुण सोजा आनी इव्हेंट्स काटेपडला तावनु, मोंतु पिंटो कुलशेखर तावन, नियोन जेस्लोबो कल्ला मणकूर मुडबिद्रे तावनु भुरग्याचे देणे फावो जाल्ले खातीर, आशा प्रिया वेगस मंजनाडी तावनु, कार्मिन डिसोजा अड्डूर तावनु, मार्क पिरेरा वॉलेन्शिया तावनु, रॉल्सन आनी सविता लेविस मोगरनाड तावनु, ग्रेसी डिसोजा बोंटवळ तावन, सचिन क्रास्ता बुजपे तावनु, सविता क्रास्ता बुजपे तावनु, जेमिमा स्टेफनी नोरोन्ना देरेबैल तावन, कॅरलिन डिसोजा अड्डूर मंगळूर तावन, डिओरा आनी प्रीतम पिरेरा काजराचो वार्षिकोत्सव संभ्रमचे संदर्भी तुम्ही वा तुमच्या कुटुंबाची आसा जाल्यार दयेकन मुखार या आनी मानाची वात स्वीकार करा. ओके, नव्याना खातीर दिंबी मोडया. दिंबी घालया. भोवनी बडीनो आमकां वर्तें भाग मेळ्ळा. बाळका जेजूच्या पांयां सरशीं हे नवें वर्स सुरू करूं. खंडी जावन ह्या नव्या वर्साक जायतीं स्वप्नां आसात. थोड्यांक काजर जावंक पुरो, थोड्यांक उंचलें शिकपाक वेचें जावंक पुरो, थोड्यांक भायर वेचें, थोड्यांक नवें बिझनेस सुरू करचें, थोड्यांक घर बांदचें, थोड्यांक तें करीचें हें करीचें, अशें जायतीं स्वप्नां जायतीं योजना आसात. पूण किर्तनकार म्हणटा, जर देवान बेसांव घालिना जाल्यार वावुरड्यांनी वावर करचें व्यर्थ. जर देवान बेसांव घालिना जाल्यार वावुरड्यान कितलेंय वावर केल्यार तें व्यर्थ. त्या देखून जें कितें आमच्या मोतींत आसा, आमची तेसांवां आसात, आमची स्वप्नां आसात, योजना आसात, तें सगळें जेजूच्या पांया तळासर समर्पया. विश्वासान मागिल्लें, खलतेपणान ताचे लागीं उसारलें, तो निराशी करिना, तो दिना म्हणना. सांगता म्हणया, ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतेल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ह्या बच्चा जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता.
तुझे तितले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आणि इतल्या अत्रिकान मागची कृपा आमकां दिवं दे. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा आमेन. आदल्या वर्सा जेजून आमकां राखलां, सांबाळलां. जे कितें आमी मागलेलें आसा तें आमकां फोव केलां. आनी मात्र न्ही, हें नवें वर्स आमकां ताणें देणें जावन दिलां. सर्व बेसांवां खातीर ताका दिनवासून दिनवाशी काळजान सांगता म्हणया, ए भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाचे मरेफाद तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडूं देत. सरस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. उबी रावया. आज म्हयन्याचो पयलो प्रेस्तार सकट भुरग्यां पासून एक मोठवें विशेष मागणें आसा. जे कोण भुरगीं आसा दयेकन मुखार या. आनी कोण ल्हानशा बाळशांक घेवन आयल्यान आवयो तुमच्या भुरग्यांक घेवन मुखार या. चिल्ड्रन कम फ्रंट. हात जोड आपल्या. फोल्ड युअर हँड्स. ओके. भाऊ नी बडिनो, जेजू एक ल्हान बाळ जावन जल्मलो. खंडी जावन ह्या ल्हानशा बाळशा जेजून कितलो संतोष मोरयेक आनी झुजेक हाडलो ना. उपरांत वाडोवन येताना ताच्या बोवारांच्या आंग ताणें दिलो ना. ही भुरगीं आमच्या कुटुंबांत जल्मल्लीं. भुरग्यांचो हांसो, भुरग्यांचे उलोवणे, भुरग्यांचो खेळ, भुरग्यांची सावलां कुटुंबांत संतोष हाडटा. थोडे फावटी राग येता जावंक पुरो, परतून भुरग्यांचें तें मुग्धपण पळयतना आमचो राग नेवता. कितलेशे फावटी घोव बायलां झगडून पडलीं जाल्यार भुरग्याक पळयतना तांचो संतोष, तो राग नेवता, संतोष उमाळटा. कितलीं बेसांवां ह्या भुरग्यांनी आमच्या कुटुंबांत हाडलेलीं आसात. भुरग्यांनी वाडोवन कॉम्पिटिशनान भाग घेवन इनामां हाडटना आमकां कितलो संतोष भोगलोलो ना. तांणी आल्तार भुरग्यांचें नेसन न्हेसून आल्तारेर सेवा करतना कितलो संतोष आमकां जाल्लो ना. जायतीं बेसांवां जेजून ह्या भुरग्यां मुखांत्र आमकां दिल्लें आसा. आनी आज तेंच बेसांव ह्या भुरग्यांचेर आमी मागया. कशें जेजू प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो, ही भुरगीं तेच प्रायेन आनी जाणवायेन वाडोवं दी. कशें तो देवाक आनी पेल्याक मानवल्लो जावन चल्लो, तशींच ही भुरगीं देवाक आनी पेल्याक मानवल्लीं जावन चलूं देत. कशें आवयांनी बापयांनी भुरग्यांक ताचे सरशी हाडिल्ल्या वेळार ताणें तांकां पटलून धरलें, आशिर्वाद दिलो, तशींच ह्या भुरग्यांक बापाच्या गोपांत आमी ओपसुया. तो तांकां पटलून धरून दी, तो तांकां आशिर्वाद दिवं दी, तांकां शिकपान बरी तिरासण दिवं दी, बुदवंतकाय दिवं दी, आवय बापायक विधेय जावन चलचो गूण दिवं दी. ती मुखार वाडोवन बरे क्रिस्ती नागरीक जावं देत, क्रिस्ती शेगुणांनी तांचें जिवीत फुलोवन दी म्हण आमी मागया. मात्र न्ही, देवान वर्तें देणें जावन ह्या भुरग्यांक आमच्या हातांनी दिल्लें आसा. ह्या भुरग्यांक वाडोवंक, त्या भुरग्यांक क्रिस्ती शेगुणांनी वाडोवंक, प्रत्येक जावन क्रिस्ती भावार्थ तांच्या काळजान घालूंक आमी वडिलां तांकां जाय पडतो सांगात आदार दिशे आमी मागया. जायतीं भुरगीं मोगाळ भोवन आनी बडिनो कुडींत आनी मोतींत अस्कत जावन जल्मल्लीं आसात. तांचे पासून ती मागया. भुरग्याच्या देण्या पासून जायती काजरी जोडी मागते आसात, तांकां भुरग्याचे देणे फावो जावं दे म्हूण मागया. तुमकां कितें मागोवंक जाय ह्या भुरग्यां पासून मागा. भुरगीं हांगा नान जावंक पुरो, पूण तुमच्या भुरग्यांचो उडास काडून कितें जाय तें मागा. Children, pray what you want. Maybe for yourself, maybe for your parents, maybe for your teachers, your brothers and sisters. Whom do you want to pray? Fold your hands, close your hands, and pray for a while. जेजून शिकेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सर पदवेदार देव कनवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवून दिवपी जाणवयेची वळख तुमकां फावो करूं. बावडतेचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यानी तिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाची सोलोवन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदांच आसो. Namo Glorie, Mukalamche Shikaye, Mantuka, Ugratuka, Usun Kaikantuka, Mai Ama Sirwanchi, Mai Moga Puryanchi, Ai tu magrianchi, Distra kurtichi, Namu Namu Muri, Mogalamchi Shikaye, Mantuka, Ugratuka, Ursu Gaitantuka, Mogar Putra Sove, Amkwar Murya Shirwati Amka. Bible diaries are available now in English and Konkani. Grab your copy today. Bible diaries are available now in English and Konkani. Grab your copy today.